शिरगांवचे श्री लयराई देवीचे गावागावांनी धोंड भक्त आसात। शुक्रार जावपी जात्रे निमतान भक्तगणाच्या कडक उपासाक सुरवात जाल्या। गावागावात देऊळ वा न्हंयच्या कुशीक तळ उबारून धोंड भक्तगण सोवळे एकवात पायतात। लाखेर वाठारांतले धोंड भक्तगण श्री बाळू मामाच्या देवळात रावून एकवात पायतात। धनगर भावाची चौथी पिळगी लयराई देवीची एकवात पायतात अशी माहिती जाणत्या धोंड भक्तगणांनी दिली। जवळ 60 वर्ष त्याच्या आधी त्यांनी काढचे राहतो ते आमकां असं खबर नाही। पयलीं आमी पयलीं जाणाय फाटीं रोयले बरें कडकड फाटीं रोयली थोडीशी वर्सां रोयली आनी आतां हे 4-5 वर्सां आमी हांगा माळो वाटे परंपरा आमची चालू जाली। पण साधारण आता कितले धोंड आहात तुम्ही? आमी 60 जण आहा। एकवात पायटा। आतां तुमची गांवांतली सोंपली म्हणजे तुमकां 5 दीस कशे जाता वयतात तुमचे? म्हणजे असं हातून वयता ती देवजनां वयता ती भुरगीं। पण म्हाका दिसता 4 पिळग्यो जावन गेल्यो। दाखयले 4-5 जाली सवय गेली। पयलींच्यो पिढी आतां 4 पिढी जाय ती इल्ले धोंड रावल्या। पयलीं झाडां पानां सुद्दां रावल्यात थोडे, परत माटो घालूनय रावल्या। पावसाचे सुद्दां वारें लागून सगळें भिजून गेला। हे आतां ह्या 4-5 वर्सां बाळूमामाच्या नांवान हांगासर सुशेगाद रावता। पण आता वर्साच्या वर्सा तुमचे धोंड नवीन धोंड जातात। वर्साच्या वर्सा 1-2-4 असे वाडटात आनी हेचे फुडें सुद्दां भुरग्यांची उमेद आसा हेचे फुडें सुद्दां वाडून बरें रावपाची। म्हणजे तुमकां आशा आहा रे वाडटले अशें? आशा आसा। तुमकां तसो आतां मेरेन जे तुमी एकवत पायता तशें तुमकां कसले अडचण बी तशें कितें लागल्या? ना अडचण कसलीच ना। म्हणजे बरे भाशेन लयराईच्या नांवान बरे भाशेन 5 दीस अवांतरात वयतात। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।